मायमोगाचे येवकार मनीषा जाधव सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स। सुलेमान खान जमीन घोटाळो प्रकरणात धपको दिवपी वळण, पुलिसांनी धमक्यो आनी छळ करून काढले कबुली जबाब। तशेंच बंद खणीतय केलो छळ सांगले खानान। कुंकळी उद्देगीक वाठारांतल्यान वचपी साळावली कालव्याचे देगेर अतिक्रमित मालमत्तेचेर WRD आनी थळाव्यांमदी पेटले झूज। थळाव्यांच्या परवानगे बगर खासगी मालमत्तेत मार्किंग केल्ल्यान तापले वातावरण। दागफोण्या PWD ऑफिसा कुशीक फाटली 2 वर्सां जाली एका निवासी इमारतींतल्यान व्हांवता सिवेजीचे बुरशे उदक। थळाव्यांचे भलायके कडेन जाला धोको निर्माण। आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। सुलेमान खान केसीत थोड्या काळा उपरांत आता हेका नवे वळण मेळ्ळा। वादळा पयलींची शांतताय अशेंय म्हणूं येता। जमीन घोटाळो प्रकरणात पुलिसांनी धमकी दिवन कबुली काढला आनी बंद खणीत ताचो छळ केला असोय आरोप ताणें केलो। आसा ते आल्तीन सेशन कोर्टान आनी हिंगा सकाळी सडी आमी सेशन कोर्टान आहले कित्याक हिंगा सुलेमान सिद्दीकी हाका हिंगा कोर्टाक हाडलेलो आसलो आनी आतां कोर्टाक हाडलेले आसले ते आदी तेणें काल आमकां मिडियाक तेणें फोन केल्लो आनी आयज आपणाक हिंगा कोर्टाक हाडपाचो आहा म्हणून सांगून दिल्लें आनी तेणें अशें सांगलेलें कित्याक आपणाक सेकंड व्हिडिओ पळय काडूंक लायलोलो तो आपणाक गन पॉयंट करून काडूंक लायलोलो म्हणून अशें तेणें सांगलेलें फोनाचेर। पूण आयज तेणें कोर्टाक येवन हें सामकें सांगलें गन पॉयंट व्हिडिओ आपणाक हे करून काडूंक लायलोलो आनी पुलिसांनी फोर्सान आपणाक काडूंक लायलोलो, आपणाक इलेक्ट्रीक लागून शॉक दिलो म्हणून सांगलें तेणें। आनी अशेंय तेणें आतां सांगलें हिंगा जायतेच जाणांची तेणें पॉलिटिशनाची नांवां घेतली आनी अशेंय तेणें सांगलें आपणाक पुलिसांनी मारपाक आपणाक वो कितें हें करपाक आपणाच्या हातीक लागून काट घातलो अशें म्हूण सांगता। हें आतां सगळी खबर फोरी वो कोर्ट हें आतां हेचो इन्वेस्टिगेशन कोण करतलो आनी हें सारकें वो कोर्ट आनी हेजे बद्दल कोण झगडटलो आनी हेचो आमकां रिप्लाय कोण दितलो आनी हें कोर्ट जाल्यार कोण प्रूफ करतले आनी सारकें आहा जाल्यार कित्याक हें सारकें म्हणून पुलिसांच्या उचीर आतां कोर्टाक हाडलेलें पळय तिका सुलेमान सिद्दीकीन आमकां सांगून दिल्लें आहा। आणि पहिलीचा व्हिडिओतून आरोप केला MLA चेअरमॅन त्या खरे होय खरे सर। इवन तुम्ही राहुल गुप्ताच्या आरोप केला तो स्टेटमेंट केले की तुझे गन पॉइंटाचेर केला कितें म्हणून व्हिडिओ फेक सर। सेकंड व्हिडिओ फेक सर। गन पॉइंट लायले पुलिसांक? होय सर गन पॉइंट लायले कारण शॉक दिले म्हाका। होय इलेक्ट्रिक शॉक दिले सर। किती नालाकर होय फेक व्हिडिओ आणि पहिलीचा व्हिडिओतून आरोप केला MLA चेअरमॅन त्या होय खरे सर। इवन राहुल गुप्ताच्या आरोप केला जायत्या जमीन घोटाळ्यांतल्या वांटो घेतिल्ल्याच्या आरोपाखाला जाय आशिल्लो सुलेमान खान 12 डिसेंबराक पुलीस बंदखणींतल्यान पळून गेल्ल्यान IRBN हवालदाराच्या आदारान पयली हेडलायन जाल्ली। पळून गेल्ल्यान खान हाणें एका सत्ताधारी आमदारा मुखार वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्या पायाचेर खर मारपेट केल्ल्याचो आरोप करपी व्हिडिओ उजवाडाक हाडलो। पूण उपरांत खान हाणें दुसरो व्हिडिओ जारी करून आपलो आदलो दावो फाटीं घेतलो आनी गोंयचो आप पक्षाचो अध्यक्ष अमित पालेकार हाणें सुरवेचो व्हिडिओ तयार करपा खातीर दबाव हाडलो असो आरोप केलो। तेन्ना ह्या कटाक आनीक भर पडलो। या पुराय प्रकरणात आपल्या कथित भूमिके खातीर चौकशे खाला आशिल्ल्या पालेकार हाणें हालींच्या घडणुकेचेर कशी प्रतिक्रिया दिल्या आयकात। पयली गजाल म्हणल्यार हांवें ज्या दिसा म्हाका आपयल्लें त्याच दिसा सेकंड जेन्ना आपयलो त्याच दिसा तो व्हिडिओ रिलीज जाल्लो अर्द वरा भितर। सेकंड व्हिडिओ वेर यू आर सेयिंग दॅट की ते पयले व्हिडिओ काडिल्ले ते हांवें काडूंक लायिल्ले म्हणून ताका आनी हांवें त्याच वेळार सांगिल्लें की दॅट व्हिडिओ वीच वॉज रिलीज सेकंड डेचो तो कोणी रिलीज केलो खंयच्यान तो खंय पावलो हाजो सोर्स पुलिसांनी फायंड आउट करचो म्हणून आनी तातूंत जे स्टेटमेंट केला ते व्हेरीफाय करचे ते वाचता म्हणून दिसतालें म्हणून। आज जर हो स्टेटमेंट हांवें आयकूंक ना पूण तुमकां जर मिडियाक तांणी जर सांगला ही गजाल जाल्यार हातल्यान हांवें त्याय दिसा सांगिल्लें की एक दीस असो येतलो की सत्य भायर येतलें म्हणून। सो ही करतूत कोणी केली
आनी केन्ना केली आनी कशी केली हें म्हाका दिसता फायंड आउट करचें पडटलें आनी वेदर क्रायम ब्रांच ऑफिसर्स आर इनवॉल्वड इन दीस हें फायंड आउट करचें पडटलें कारण विदाउट देर गन पॉयंट कोणी केलो कोणी खंयच्या ऑफिसरान केलो आनी खंयच्या ऑफिसर आशिल्ले हाजेर इन्क्वायरी जावची पडटली आनी पुलीस डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता जी आज चल्ला पुलीस डिपार्टमेंट ज्या तरेन फंक्शनींग करता दीस शोज रिफ्लेक्शन ऑफ देअर फंक्शनींग बेसिकली एज टू वॉट दे कॅन मॅनिपुलेट सो एक गोष्ट आय ऑलवेज न्यू दॅट देर वॉज absolutely no truth in that video. They were trying to implicate me in that particular thing आणि गरजे भायर ताजो वापर करून पॉलिटिकल वापर करपाक सोदताले हातल्यान एक गोष्ट स्पश्ट जाली की तो सेकंड व्हिडिओ जो आसा तो फेक व्हिडिओ आनी तो ताका कोणी तरी काडपाक लायल्लो आतां तो कोणी लायल्लो काडपाक कित्याक लागून काडपाक लायल्लो आनी पुलिसांचो तातूंत कितलो इन्वॉल्वमेंट आसा तें म्हाका दिसता आय थिंक पुलीस वील बी एबल टू टेल यू बेटर बट दीस इज शॉकिंग and absolutely shocking from the point of view that what extent can police go to implicate opposition जे leaders आसा तांकां कशे तरेन त्रास करपाक जाय जाल्यार पुलीस कितेंय करपाक कशा एक्सटेंटाक वचपाक शकता हातूंत सरकाराचोय हात आसूंक शकता गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो मनीष परब आनी सानिका नागवेकर कुंकळी उद्देगीक वाठारांतल्यान वचपी साळावली कालव्याचे देगेर अतिक्रमित मालमत्तेचेर WRD आणि थळाव्यांमदी झूज पेटले थळाव्याच्या परवानगी बगर खाजगी मालमत्तेत मार्किंग केल्ल्यान वातावरण बरेच तापट जाला कालव्या लागसार आशिल्ल्या WRD मालमत्तेचेर थळाव्या लोकांनी अतिक्रमण केलां अशें WRD कार्यालयांत सांगतात थळाव्यांनी कितली जमीन अतिक्रमण केल्या ते पळोवपा खातीर तांणी जमनीचें डिजिटल मापन सुरू केलां थळावे WRD अधिकाऱ्यांक सर्वेक्षण करपाक दिनात जमीन ही खाजगी मालमत्ता जाची कागदपत्रां आमच्या कडेन आसात थळाव्यांचें म्हणणें हो मुद्दो घेवन शेवटाक फुर्योज जाल्ले थळावे रस्त्यार देवले सर फर्स्ट म्हटल्यार एक लँड एक्वायर जेन्ना जाता न्ही तेन्ना त्या ओनराची परमिशन जाय आसता की लँड एक्वायर करपा आमी येता म्हणून आनी गोवोरमेंटा कडेन कंपन्सेशन मेळटा पूण खंय पळोवपाक गेले जाल्यार गोवोरमेंट हांगा फॉल्टी मेळटा आमकां कित्याक म्हळ्यार गोवोरमेंटान तांकां नोटीसूय दिली ना कांय संवय जाली ना एक सांगप आसता बऱ्या भशेन उलोवप आसता न्ही हो लॉ आनी कायदो आमी एक सामान्य मनशा खातीर जेन्ना करतात न्ही तेन्ना सामान्य मनशाक घेवनूच फुडें सरपा आसता तें आमकां दिसून येता की हांगा तर पॉसिबलच जालें ना हांगा कोणाक कांय विचारलेंय ना कांय ना कितें म्हणटा ती तानाशाही आनी दादागिरी जाल्ली आसा ह्या गांवांत जेन्ना आमी पळयता इवन दो जेन्नाय ऑफिशियली आमी ऑफिसान वचून विचारलें कितेंय जालें काय म्हणून तांचे म्हऱ्यान कांय आन्सर्स ना लिगल मॅटरांनी आमी वचून विचारलें डॉक्युमेंटेशन घेवन सर्वे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगानूय विचारलें आमी कित्याक म्हळ्यार हे डॉक्युमेंट नासतना कशी काम जाता तेन्ना त्या बरोबर पळय सर सॅटलायटीचेर कोण दुसरो मनीस बसना सॅटलायटीचेर एक मनीस आसता आनी तांगेल्या डिपार्टमेंटाचो आसता जो सगळे पळयता सॅटलायट म्हणल्यार बेश्टी सिंपल ऑपरेट कांय जायना सो हाजेर आमकां कळून येता की तांगे ऑफिशियलांतलेच कोण तरी लोक आसा आनी ते आसा तें काम करता तांकांय खंयचोय तरी प्रेशर आसतलो सो आमी ताजेर उलोवपा नाका आसतना हें उलोवया की गांवची लोकांक कशी हेल्प जातली आनी आमी कशी भशेन तांकां हें स्टॉप करपाक शकतले रायट अवे रायट नाव एक विचारलें थिंग आमकां सोरगडा घरा कडेन जाले ती एक्झिक्युटीव इंजिनियर पण सर्वेयर आशिल्लो आनी कोण एकटे आशिल्लो लोबो काय कोण सर्वेयर दिसता म्हाका तो आहलो तुमगे बाबा आमगे लोक तुगे आयकोपा नात ते रागार जाल्ले आसात तेंगे जमीन तेंगे घरां दुर्गां ही मोडून वयता धाडलेले म्हणे हांवें बाबा तुवें आमकां कांय सांगिल्लें ना कांय ना आमकां पेपर आहा आमगे जाग्याचे कॅनला ऑलरेडी सेट सोडलो आहा तें सोडून तुमी आनी केसो एक्वायर कोताय लँड एक्वायर कोताय काय म्हळ्यार ना आमगे ऑलरेडी पास जाला आमी मार्किंग कोताय म्हणपाक सो हांवें म्हळ्यार आमकां कित्याक सांगिल्लें ना ऑर्डर कित्याक येयलें तें आमकां कोणाक खबरूच ना वाड्यार आनी तुमी आमगे ऑलरेडी 10-15 मिटर जाग घेताय आनी आमी कितें करपाक आतां मारूं येयलो तो मनीस म्हाका म्हणटा म्हगे हॉला भितर डायनींग टेबला सकयल खंय हातोर घालपा दी आनी कितें आहा तें मागीर उलय सो हांवें मागीर तेका विचार म्हणटरी तेणें कोणा इंजिनियरा धाड म्हणून सांगिल्लें इंजिनियरा फोन मारलो इंजिनियर म्हाका म्हणटा तुगे खंय हातोर घालन घे आनी मागीर कितें आहा तें आमी मुखार उलया खंय सो आज सद्या हांवें म्हगे हॉला हातोर घालन घेवपाचो आनी मागीर वचोन तांकां झगडी करपाक काय म्हळ्यार आमगे नांव हे जाग्याचेर नांव सगळें आहा हे पळय येयले न्ही आमगे दुर्गा भितर चुनूगर म्हणपा लागले हांवें तांकां विचारलें तुमी कित्याक घालताय काय म्हूण आमी बरो कॅनला सर्वे करताय म्हणपा लागले हांवें म्हणलें आमगे जागे म्हणून आमी बडो घालून घेतला न्ही तुमी कशें पावले ते मागीर तुमी झगड्या म्हणपा लागलो म्हाका आमी गेलो सांगता आतां आमी कितें म्हणटा आमगे जाग्या भितर तुमी हें चुनी घाल हें घाल म्हणटाय ते आमगे जाग्यार तुमी पावली कशी
सध्या हो सर्वे बंद केल्लो आसा. अचकीत इतल्या वर्सांनी WRD विभाग लोकांच्या मालमत्तेत येवंक शकना, कुंकळेच्या आमदाराचें म्हणणें. गेल्या बाटान WRD येले आनी तेमी सोर गायले, हातोर गायले आनी पोल गायले. सो वी हॅव आस्क्ड देम, द पीपल देर आर एजिटेटेड. कालच्या दिसाक आमी तांकां सांगलां की वॉट एवर पेपर वर्क दे हॅव, we have to show the government that this does not belong to the WRD. That is what the people's decision was. So कालच्या दिसाक आमचे थिंगाचे काउन्सिलर बाब लक्ष्मण, दुसरे थिंगाचे सगळे वडील आमी एकठांय जावन इंजिनियराक सांगलेले आहा की खास करून सारकी हे सर्वे जावपाक यू कॅनॉट एनक्रोच इन टू पिपल्स प्रॉपर्टी. सो वॉट एवर सोल्युशन वील हॅपन. करंटली दिस सर्वे हॅज बीन स्टॉप बिकॉज पीपल फील that it is done not in the interest of the people. And if legal view also has to be taken, we are exploring all these views because the department just can't come after several years and go into people's houses. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दाग फोंड्या PWD ऑफिसा कुशीक फाटली 2 वर्सां जाली एका निवासी इमारतींतल्यान सिवेजीचे बुरशे उदक सोडिल्ल्यान लोकांक नाक धापून वचचें पडटा. संबंधीत सगळ्या खात्यांक लेगीत थळाव्यांनी कागाळी केल्यो तरी कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान लोक खुबळल्यात. दाग फोंड्या वाठारांतल्या लोकांच्या भलायके कडेन सध्या खेळ चल्ला अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. कित्याक तर हांगा रस्त्या कुशीच्या गटारांत फाटली 2 वर्सां जाली एका निवासी इमारतीचे सिवरेजीचे बुरशे उदक सोडटा, तेवूय उक्ताडार. जाका लागून थळाव्या सरकारी खात्यांक आनी वेवसायिकांक हाचो बरोच परिणाम सोंसचो पडटा. PWDच्या अधिकाऱ्यांनी लेगीत हो प्रस्न सुटावो करपाक फोंडेच्या पालिकेक आनी भलायकी खात्याक कागाळ केल्ली खंय, पूण कारवाय कित्याक जावंक ना? जाणा जावन लेगीत लोकांच्या भलायके कडेन खेळ कित्याक? सरकारान सिवरेजीचे कोट्यांनी खर्च करून हे अशें कित्याक असो प्रस्नांचो पावस थळाव्यांनी करत सरकाराक दारेर धरला. 2 वर्सांनी बाई म्हाका विचार 2 वर्स मायज जाली. तेंका लागून तेंगे दुकान वास मारता, तेंका पाय पाल घालपाना मरे कोण ऑफिसांक. तेंका गिरायक लागीं येवपाना मरे ह्या वासान. सारकी मुगे पयली दाखय वो खूब दाखय हांगा अमकार यो गव्हर्मेंट गोवा तुम्ही ऑफिसांक फकड मारता रे सरकार. तूं दाखय सरकारा दाखय. ह्या मामलेदारांक पळोवपाक जाय मरे भाव म्हाज्या. आमच्या ऑफिसांत कोण एक कोण भायर येयले जाल्यार आमकां लॉज मरे ही. आमकां लॉज मरे आमच्या गोवा सरकाराक. हे पळय हांगा यो भितर यो. दाखय वखू दाखय वास येता मरे तुमकां. वास येता मरे डायरेक्ट सोडटा मरे उदक. ह्या बिल्डिंगाचे हे वयल्यात वर येवन रावता त्या फ्लॅटीच्यो डायरेक्ट गो आमच्या ऑफिसा मुखार सोडटा रे. खंयचे ऑफिस तुझे? PWD दागांचे खबर ना खंयचे ऑफिस ते. दाखय वो कसो सोडटा तो. वर्स जाली मरे आतां 1.5 वर्स जाली मरे ते सोडटा. कशी सोडटा ते. गु मरे सगलो वास मारता मरे भाव. बाय तुमकां वास मारना हांगा गुवाचो वास येना. भयणी म्हाजे वास येता तुमगे भयणी. आयज आमी दागान आसा. दागान हांगा PWD ऑफिस आसा. तशेंच हांगा राजमुद्रा म्हणून बिल्डींग आसा. आतां जाली 2 वर्सां जाली बिल्डिंगेच्यान सगळे टॉयलेटीचे उदक रस्त्यार सोडटा. तशेंच हांगा रस्ते सायडीन गटार आसा. त्या गटारान वचून इतले घाणी येता की हांगा सायडीन PWD ऑफिस आसा वॉटर सप्लाय. तशेंच हांगा दुदाचो गोवा डेरीचे भूत आहा. त्या भुतासून जर लोक हांगा हे वासान लोक दूध सुद्दां व्हरपाक येना. तशें PWD खावपाक जितले त्रास जाता हांगा हे घाणीक लागून अक्षरशः उलटी येता. तशेंच हांगा त्या बावडे दनपारच्या जेवणाक सुद्दां हांगा जेवपाक रावना. अशी हांगा घाण सोंसपाची ना. तशेंच हांव मागता जी आतां आमच्या फोंड्यान सिवरेजीक कोटींनी पयशे मोडले. खंय गेली? कितें जालो फायदो सिवरेजीचो? 0. तशेंच फोंड्या हेल्थ ऑफिस आसा. जायते फावट हे सिवरेजीचे जायते फावट हे सिवरेज सोडटा म्हणून कंप्लेन सुद्दां लोकांनी केल्या, पूण हेल्थ ऑफिस हे कांयच एक्शन घेना. हांव मागता हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे
तुवें तरी फोंड्यान जी घाण सोडल्या पळय गटारान हे तुवें तरी ना हेजेर खर एक्शन घेवचें. तशेंच हांव मागता फोंडा म्युन्सिपाल्टीन जर हेजेर खर एक्शन घेवचें राजमुद्रा बिल्डिंगेचेर, ना जाल्यार ही बिल्डींग सील करची. तशेंच आयज बिल्डिंगेन प्रत्येक बिल्डिंगेन सोसायटी आसता. अशें वायट प्रमाणे कितें जालें कसली गजाल जाल्यार तेंच्यांनी टँकरी हाडून भरून व्हरपाक जाय सुरेश. अशी तांकां रस्त्यार सोडपाक कोणी रायट दिवना. अशें जे आयज पब्लिकेक जे त्रास जाता ते अक्षरशः सोंसपाचे त्रास न्ही. हांव मागता नाय जाता तितले बेगीन ही बिल्डींग म्युन्सिपाल्टीन सील करची, इतलेंच हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन मागता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. आगारवाडो पेडण्या वाठारांतल्या सरकारी इश्कोलाची सामकी अवतिकाय जाल्या. अधिकारी पळोवणी करतात आनी इश्कोल दुरुस्त करपाचे फकत पोकी आश्वासनां दितात, पूण हालचाली कांयच ना. भुरगीं उज्वल भविष्याचे धडे ह्या म्हातारी जाल्ले इमारतीत घेतात. गोंय सरकारान हे अशें वातावरण भुरग्यांक शिकपाक दवरला. भुरग्यांनी ह्या इश्कोलात शिकपाक वचप काय जीव धोक्यात घालपाक, हे एक आता मोठे कुवाडे. पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट. हांव जल्माक येयला तेन्ना पासून ते हे स्कूल आनी आमी शिकले, आमचे जाणटे शिकले हे स्कुलां, पण परिस्थिती जी भायसून स्कुलाची आसली तशीच भितरल्या, म्हणजे ती भुरगे शिकपाची परिस्थितीच ना. हे गव्हर्मेंट स्कूल आगारवाडो म्हाका दिसता खूब वर्सां जाल्लेली आसा. हाचे कडेन म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान केन्ना पळोवंकूच ना. आतां इतली परिस्थिती भितर जाल्लेली आसा की खंयच्याय घडी कितेंय जावं शकता. ही बिल्डींग पडूं सुद्दां शकता. जे ताका काम जे केलां ते निकृश्ट दर्जाचें केलां. ताका लागून हे आतां परत रिन्युवेशन करपाची गरज आसा खरी. 2 फावटी हेचें इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा आनी आतां परत MLA येवन परत त्यांनी सगळे इंजिनियरांक हाडून सगळें दाखयल्लें आसा आनी ह्या फुडल्या 2-3 म्हयन्यांक स्टार्ट जातली. म्हणजे भुरग्यांची एग्जामी जाल्यो काय म्हाका दिसता हे स्टार्ट जातले, पण डेंजर परिस्थितीन आसा. आयज जर हे अशेंच दवरलें जाल्यार फुडल्या पावसान 100% हे कितें तरी पडूं शकता आनी कितें तरी मेजर कितें तरी घटना जावं शकता. ताका लागून ती जावची न्हय, ताका लागून हे रिन्युवेशन करपाची खरी गरज आसा. आनी सरकारी असल्या कारणान हे सरकारी पयलीं पळोवपाक जाय, पण म्हाका दिसता सरकारी असले काय ते सरकार कशें वावरता कशें दिसता. टायम टू टायम जर आता गेल्या वर्सा इन्स्पेक्शन जालें, आयज पर्यंत तेजेर कांयच करूं ना. आयज परत इन्स्पेक्शन जाता, म्हणजे डबल टिबल केल्या वचून हांगासर कांयच जायना. पण जेन्ना अशी रिस्क आसता तेन्ना ते बेगीन करचे अशें सगळ्यांचो डिमांड आसा. हांव जल्माक येयला तेन्ना पासून ते हे स्कूल आनी आमी शिकले, आमचे जाणटे शिकले हे स्कुलां, पण परिस्थिती जी भायरसून स्कुलाची आसली तशीच भितरल्या, म्हणजे ती भुरगे शिकपाची परिस्थितीच ना. स्वता आमी PTA फंडातली, ही आमची SMC प्रेसिडेंट, तेका घेवन आनी आमी ही फूड सेलिंग जे आसले ते सगळे उडयले. कारण काय ते भुरग्यांचेर सुद्दां पडला हेच्या पयलीं. तेन्ना आमी मागीर सरा कडेन गेले, सराक रिक्वेस्ट केले आनी हे काम आमचे जाता तितके बेगिना करून दिवचे हे सरा कडेन मागले. तेन्ना सरान स्वता तेची जबाबदारी घेवन तुमकां सगळ्यांक खबर आसा एसेंब्लीन तेणी आमचो हो मेन मुद्दो घेवन स्वताचे हे केले तयार, एक बाबा आपूण हे स्कुला खातीर तयार आसा म्हणून, आनी तशें तेणी ते काम करून दाखयले. म्हणून आमी सगळे सराचे एक हे करता, अभिनंदन करता सराचे. आनी सराक आमी एक आनी एकय रिक्वेस्ट करता की स्वता जसो आता हे कामा खातीर फुडें सरल्या तसोच फुडें रावन हे जे काम आसा ते जाता तितके बेगिना सरान आपल्या देखरेखी सगळे हे बरे भशेन करून घेवचे, इतकेच आमी रिक्वेस्ट मागता. जाल्यार आगरवाडो सरकारी इश्कोलाचे काम फुडल्या म्हयन्याच्यान सुरू जातले अशें आश्वासन आमदार जीत आरोलकारान दिला. पूण ह्या इश्कोलाची अवतिकाय पळोवन संबंदीत खाते इतलो कळाव कित्याक करतात? सरकार खरेंच भुरग्यांक कोतानच घेयना काय कितें अशें आतां प्रस्न निर्माण जाला. काम फुडल्या म्हयन्याचे स्टार्ट परत ना जाल्यार स्कूल परत स्टार्ट जातले. नेक्स्ट स्कूल म्हणजे स्कूल सुरवात जावच्या पयलीं सगळें काम कंप्लीट जाता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. तृणमूल काँग्रेस जिल्हा पंचायत आनी विधानसभा वेंचणूक लढयतले. हे खातीर आमी तळागाळांतल्या पावंड्यार काम सुरू केलां. आमचो पक्ष गोंय सोडटलो ही फकत एक अफवा आसा अशें पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्तो ट्रॉजन डिमेलोन सांगले. तृणमूल काँग्रेस गोंयांतल्यान भायर सरतली अशी वावडी पातळ्या अशें ट्रॉजनान सांगले. हातूंत सत्य ना.
फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेत आमकां उणोच वेळ मेळ्ळो अशें आसून लेगीत आमी 8% मतां घेतलीं तेन्ना सावन आमी तयारी करतात आमी जिल्लो पंचायती खातीर तशेंच येवपी विधानसभा वेंचणूक लडयतले गोंयांतल्या युती संबंदी आमचे राष्ट्रीय फुडारी निर्णय घेतले तांणी फुडें सांगलें To say that AITC is come here to stay, we want to put all rumors, speculations at rest. We contested the Goa 2022 elections, you all know it very well. We managed to get over 8% of votes. However, we failed to click or get even one seat. But that doesn't stop us and is not going to stop us from contesting the coming assembly elections, including the Zilla elections. And I must say that as far as the Zilla elections are concerned, work is going on tremendously at the ground, which you will further explain. At least in 10 segments, we have done some groundwork. Some I said, but we will pick it up fast. Judiciary भितर पडला भितर आनी ते जुडिशरीकूच फोटोक लागतात डेटी दिवून कॉमन मॅनाची आतां कॉमन मॅन आतां कितें म्हणून करतलो हेजेर when the judiciary's date is not being maintained or इतलो नालायक सरकार आनी नालायक ब्युरोक्रेटिक ऑफिस तेंची बसल्या पूण सुवातेर आमी सांगपाक कितें आहा की गेल्ले फावटी जी आमकां मिस्टेक जाली TMC they contested last assembly elections at a very short notice आनीक आमी 8% ऑफ माय सीट वोट घेवन आमी पिड्यार जाले बट डेट हें म्हणपा जायना की आमी बंद करून वयतले आमी बंद करून खंय वचपा नाय जेन्ना देखून आमगेले एसेंब्लींत मिनिमम 1-2 सीट पावनाय तेदोन देखून आमी काम करपाचें बंद जावपा नाय आनी एग्रेसिवली काम करतले आनी आमगे काम आतां ग्रास रूट लेवलाचेर सावन चालू आहा ग्रास रूट लेवलाचेर सावन जेन्ना काम चालू आहा म्हणपा जाता वी हॅव टू वर्क टू विन अ सीट बेश्टे घार बसून आमच्यान सीट जिखोवन जावपा ना पूण वी वील ट्राय न्हू वील सी न्हू द रिजल्ट वील से देर आर चान्सेस कित्याक ना चान्सेस कोणें गेले ते फावट चिंतलो न्ही आप बेनावलीन सीट जिखतो म्हणून कोणें चिंतू ना बिकॉज चर्चिल वॉज अ स्ट्रॉंग मॅन देर सो डेफिनेटली ट्राय करून आसतना कांय अचीव जावपा ना आमचे वी हॅव टू वर्क वेरी हार्ड एंड वी हॅव टू ट्राय टू मेक शुअर वी AITC has shown in the last assembly election, though it came last minute. It missed 3-4 seats मरे from hand and 2-3 सीट काँग्रेसचे येयले आमकां लागून गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स मनीषा जाधव आनी मुजेफ शेख गोंयांत सुखी परिस्थिती चालू आसा नितळ मळब अदमासाचेर वर्चस्व गाजयता फाटल्या 24 वरांत पणजे तापमान चडांत चड 34.5 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस आशिल्लें भारतीय हवामान खात्या प्रमाण गोंयांत वातावरणांत उदेंते वटेच्यान वाऱ्याचो प्रभाव वाडला राज्य सुकें उरलां पावस पडूंक ना आर्द्रतायेची पातळी 88% चड आसा जाका लागून सकाळीं धुक्याची परिस्थिती निर्माण जातली फुडल्या 7 दिसांचो अदमास महत्वाचो बदल ना चडावात आनी उणें तापमान 34 आनी 22 डिग्री सेल्सियस आसतले हवामान खात्याचो अदमास नितळ मळब आर्द्रताय पातळी 88% उंच तापमानात बदल जावपाची अपेक्षा ना चडावात आनी उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस हवामानाची शिटकावणी जारी करूंक ना ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो